की सी फेररांचो इशू आसा पळय त्या इशूचेर सरकार गंभीर आसा. सरकार मुख्यमंत्री पूर्णपणे केंद्र सरकाराच्या फाटल्यान लागून तो विशय सेटल करपाक लागून प्रयत्नरत आसात. श्रीपाद आमचे केंद्रीय मंत्री आसा ते दिल्लीक गेल्ले आसा. तेंच्यांनी विशय तो एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर कडेन उलयल्ले आसा. मुख्यमंत्री तर प्रत्येक दिसाक 2-3 तरी पीएमा बरोबर किंवा एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्री बरोबर तेंचे उलोवप चालू आसता. सी फेररचो इशू आसा हो केवळ गोंयचो इशू ना, तो सबंद ऑल इंडियाचो इशू आसा. गोंयचे आमचे भुरगे आसा आनी आमकांय दिसता की ते बेगीनच्या बेगीन तांकां हांगा हाडपाक जाय. पूर्णपणे सरकार प्रयत्नरत आसा तांकां हाडपाक लागून आनी बेगीनच्या बेगीन ते येवपाक सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करत आसा. काही जण आंदोलन करतायत. आता काय आहे काँग्रेसला आणि काय उद्योग नाही, ते गेले महिनाभर घरी झोपून होते आणि पत्रकार परिषद घेत होते. आता एखादा काहीतरी विषय घेऊन रस्त्यावर यायचं कारण त्यांना वाटतं की एक दिवस जसं रस्त्यावर आलं की दुसऱ्या दिवशी चांगली बातमी येणार आणि तुम्ही चांगली रंगवून बातमी देणार, म्हणून कदाचित काहीतरी असे एखादे विषय घेऊन काँग्रेस करत असेल कदाचित, मला माहीत नाही. पण गेले महिनाभर ह्या लोकांनी काही केलं नाही आणि त्यामुळे उगीच तो विषय ह्यांनी आंदोलन केलं आहे म्हणून तो विषय सुटत नाही. सरकार पूर्णपणे गंभीर आहे आणि सरकार पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश किंवा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे पूर्णपणे तो विषय सुटावा आणि आमचे सगळे आमदार आणि मंत्री तो सुटण्यासाठी आमच्या मुख्यमंत्र्यावर त्यांची चर्चा चालू आहे आणि मग शक्य तेवढ्या लवकर तो विषय सुटणार आहे. सर ते भितर भियल्लेले आसा सर. आता पळय हांव काय तेचे ना, आमी पळय व्हिडिओ आणि व्हॉट्सॅपाचेर बऱ्योचश्यो गोश्टी येतात, तेचेर हांव काय कॉमेंट करना कारण म्हाका म्हजे कडेन काय कोण उलोवना आणि त्यामुळे तू सांगता ते जाता म्हाका कळ्ळें की व्हॉट्सॅपाचेर येता. व्हॉट्सॅपाचेर काल कोण तरी तियात्रीस जो हांगा गोंय सोडून लंडनाक न्हिदला तोय कितें तरी बडबडटा. त्यामुळे असे खूप लोक कितें कितें बडबडटा, तेतून वचून आमी काय तथ्य ना, एक्चुअल फॅक्ट तो पळोवंक जाय. वो व्हिडिओ सी फेररांनी काढला की फाल्यां वोट तेंची युरोपाक रिटर्न वयता. तेचेर हांव कॉमेंट काय करपाक शकना. म्हाका दिसता की गोंयकार सी फेरर हे गोंयचे आमचे भाव आसात, ते बेगीनच्या बेगीन गोंयांत येवं जाय आणि तांकां गोंयांत हाडूं जाय. गोंय सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आसा आणि बेगीनच्या बेगीन तांकां गोंयांत हाडपाक लागून सरकार प्रयत्नरत आसा. इतलें हांव सांगपाक क्वारंटाईन शकता. फॅसिलिटी रेडी आसा. सरकार पूर्णपणे जे कितें फॅसिलिटी तयार करपाक जाय ती पूर्णपणे सरकार फॅसिलिटी तयार करता. सरकारान वेगवेगळीं हॉटेलां घेतिल्लीं आसा कारण एखादें हें सगळें हाडच्या पयलीं ती वेवस्था जी आसा ती वेवस्था ती करणें गरजेचें आसा आणि म्हाका दिसता कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे पयलीं कोर्टांनी सांगिल्लें की सगळी वेवस्था लायल्या नंतरच तो विशय हाताळपाक जाय. सरकार पूर्णपणे प्रयत्नरत आसा आणि मुख्यमंत्री तर म्हाका दिसता एक दिसाक 2-3 तरी ते वयर तेंचे दिल्लीक उलोवप चालू आसता. ते स्वता पीएमा बरोबर सुद्धा तेंचे उलोवप जाल्लें आसा, एक्सटर्नल मिनिस्टरा बरोबर तेंचे उलोवप जाल्लें आसा. सर काल म्हटल्यार लॉकडावन रिलॅक्सेशन बी केल्लें सर. पळयत जाल्यार सगळ्यात कडेन सगळी गर्दी जाल्लेली आहा. सो म्हाका दिसता कशें की आमी जरी कोरोना मुक्त गोंय जाल्लें आसत जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारी की आपण हें सगळें जे रुल्स रेग्युलेशन जे आसा आमी सोशल डिस्टन्सींग म्हणटात हे सगळे गोश्टी आमी पाळपाक जाय. कांय थोडेशें रिलॅक्सेशन 20 तारखेनंतर दिवप अशें पंतप्रधानान डिक्लेअर केल्लें आनी एक बरी गोश्ट आसा की गोंया भितर एकय कोरोना पॉझिटिव्ह उरूंक ना. सगळेच ज्या 7 जण जे पॉझिटिव्ह जाल्ले सगळे नॅगेटिव्ह जाल्ले आसा. तरी पण आमी सगळ्यांनी हें प्रिकॉशन घेवं जाय. इतले दीस गोंयच्या जनतेन सहकार्य केल्लें आसा. म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन सगळ्यांनीच, कारण पुलिसाच्या भयाचेर हे गोश्टी जावपाक शकना, आमी पुलिसांक सहकार्य करपाक जाय आनी तें जर आमी केलें जाल्यार 3 तारीख पर्यंत जें एक्चुअल लॉकडावन आसा तिथपर्यंत आमी सगळ्यांनी पाळपाक जाय. म्हाका खात्री आसा गोंयकार पाळटले. कदाचित काल पयलो दीस आसल्यामुळे थोडेशें एक्सायटमेंट जालें आसूं शकता, पण आज पासून फाल्यां पासून हे सगळे गोंयकार पाळटले आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टी ह्या साठीच्यान अपील ही आंदोलनां न करता हांव तांकां सांगपाक सोदतां की तुमी सोशल डिस्टन्सींग पाळप, बाकीच्या गोश्टीक लागून मदत करात. ती जर केली जाल्यार खरें सहकार्य गोंयकाराकूय दिसतलें तुमी कितें तरी करतात. उगीच आंदोलनां करून कांय भितरल्यान साध्य जावचें ना. सर हे जे काल हे सगळे इतले लोक भायर हय गोवाक मार बसतना जशें की चायनान तेमी लॉकडावन परत बंद केल्लें आनी परत तांकां तेंचे व्हायरस बी वाडलेलो थंय. सो हांगा स्ट्रिक्ट रावप सारकें. तुमी एक बरें दिसता की पत्रकार सगळे पॉझिटिव्ह आसात तुमी ह्या विशयाचेर. म्हाका दिसता की तुवें जो विशय म्हाका सांगलो तो खरो म्हणत जाल्यार सगळ्या लोकांनी आयकचो आनी प्रत्येकान स्वताचें डिसिप्लीन पाळचें, जाल्यारूच आमी हातूंतल्यान भायर सरलेले आहा ते पूर्णपणे भायर उरतले. कारण अजुनी आमी जरी भितरल्यान कोरोना मुक्त जाल्ले आसा, इतर देशा भितर अजुनूय वाडत आसात. आमकां लागींचें कर्नाटका स्टेट आसा, बेळगांव सारकिल्लें म्हणजे 100 किलोमिटर बेळगांव आसा, हांगा सुद्दां कोरोना पॉझिटिव्ह भरपूर आसात. ताका लागून आमी सगळ्यांनी हें पाळूं जाय.
जाल्यारूच आमी हातूंतल्यान जे आज नेगेटीव उरलेले आसा ते नेगेटीव करूं शकतले. नाही तर परत निर्बंध घालायला लागणार का थोडे? निर्बंध म्हणजे प्रत्येकाने जेणे त्याने ते समजून करायला पाहिजे ना. त्यामुळे प्रत्येकाची जबाबदारी, प्रत्येक गोवेकराची जबाबदारी आहे की हे आपण पाळायला पाहिजे. सोशल डिस्टन्सिंग, बाकीच्या उगीच गर्दी न करणे, लाईनमध्ये राहणं, हे सगळं जे आहे ते प्रत्येकाने पाळायला पाहिजे असं मला वाटतं. सर लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम द इंटरनल रोड, त्याच्यात कोणच हे करिना नाही, सर. सरकार Only for त्या the- ना हें कशें आसा, इंटरनल सगळ्यो सीमा ज्यो आसा त्यो सगळ्यो सील केल्ल्यो आसा आनी म्हाका दिसता की सगळी कडेन स्ट्रिक्टली, कारण कशें आसा तूं गोंया भितर हें सगळें जरी सील केलें जाल्यार कांय थोडे वाट्यो आसात तूं म्हणटा तश्यो, थंयच्यान लोक येतात. त्यामुळे आमचे नागरीक जे आसा, सिटीजन जे आसा गोंयचे, ते अलर्ट आसूं जाय. एखाद्याक जर दिसता आसत की अननोईंगली नवीन मनीस कोण तरी भायलेवर आयल्लो आसा जाल्यार इमिजिएटली तांच्यांनी पुलिशेक इन्फॉर्म करपाक जाय. ही जबाबदारी गोंयकारांनी आपापल्या हाच्या भितर केली पण सर सिक्युरिटी कित्याक दवरिना तुमी? पुलीस कित्याक सिक्युरिटी दवरिना म्हणून त्या हांवें सायडीन, म्हणलें, सर? विशय एखादो करपाक पुलीस 100% विशय सेटल करपाक शकना. जाता कशें की तांकां सहकार्य पब्लिकेचें आसूं जाय. हें पब्लिकेन जर व्यवस्थीत सहकार्य केलें जाल्यारच हो विशय व्यवस्थीतपणे सेटल जातलो. पूर्णपणे सरकार गंभीर आसा. पुलीस डिपार्टमेंटूय आपल्या पर्यंत पूर्णपणे काम करता, ना म्हणिना, पण लोकांनी थोडें सहकार्य करपाक जाय. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. हॅलो.